असंविधानीक आशिल्ल्याचे कारण दीत विधानसभेन मुख्यमंत्र्यान पोगो बिल मांडपाक न्हयकार दिल्या उपरांत परतून एकदा आरजी पोगो बिलाचेर आक्रमक जाल्यात। ह्या सरकाराक मुळ्यावा गोंयकारांचे कांयच पडून गेल्ले ना असो आरोप करीत पोगो बिल हाचे झूज चालूच दवरतले असो आरजीन निश्चय केला। गोंयकारांचो मुद्दो घेवन विधानसभा वेंचणुकेत 10% वोट शेअर मेळोवपी आर्जीन विधानसभेत पोगो बिल दाखल केले खरे, मात ते असंविधानीक आशिल्ल्याचे कारण दीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ते मांडपाक न्हयकार दिलो। मात हो न्हयकार दितना तांणी संविधानीक तरतुदी बगर गोंयचो मुक्ती संग्राम आनी गोंय मुक्ती उपरांत गोंयचें प्रशासन हातूंत गोंया भायल्या लोकांचो कितलो हात आसा हें सांगिल्ल्यान विधानसभेतलें वातावरण बरेंच तापलें। गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आमी म्हणटा 1955 जेन्ना वीरगती प्राप्त केली तेन्ना हांगासर आयिल्ले जे आसले ते जवळपास 30 स्वतंत्र सेनानी पुराय देशांतल्यान आयिल्ले, वेस्ट बेंगालांतल्यान आयिल्ले, पंजाबांतल्यान आयिल्ले, राजस्थानच्यान आयिल्ले, महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले, कर्नाटकांतल्यानूय आयिल्ले। स्वतंत्र जाल्या उपरांत हांगासर शिक्षक मराठी शिकोवपा खातीर कोण टिचर नासले। डायरेक्टली जेंकां मराठी शिकोवपा खातीर टिचर हाडले ते सगळे महाराष्ट्रांतल्यान डायरेक्ट हाडले, कोणी कोणाक रेजिडन्स विचारली ना। आनी WRD डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट हितून इंजिनियर नासले, ते सगळे जाण जे आमच्या साऊथ बेल्टांतले सगळे जाण हांगासर आयले। पण इतके जाल्या उपरांत सरकाराच्या लक्षांत आयलें की आमच्या गोंयकारांक हक्काचें स्थान मेळपाक जाय। 15 वर्साची डॉमिसायल सर्टिफिकेट कंपल्सरी केली। म्हाकाय खबर आसा हिस्ट्री कितें आसा ती, आनी स्वतंत्र सैनिकाच्या बॅकग्रावंडान हांव येयल्लो आसा। हांव म्हाज्या रक्तानूय स्वतंत्र सैनिकाचो रगत आसा आनी त्याच नेटान हांव उलयतां। पयलू म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा पोगो बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून, हांव मागतां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून टेबल करचें, हांगा प्रूव करचें आनी आमकां दाखोवचें की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून। आनी तेजोय आजो फ्रिडम फायटर आसा, म्हजो बापूय फ्रिडम फायटर आसलो स्पीकर। आमचें रगत हे देशा खातीर आहा, हे गोंया खातीर आहा स्पीकर सर। आनी हेणे आनी तेणे सामको आमकां गरज ना स्पीकर सर, पण आमी कॉन्स्टिट्युशन मानता आनी कॉन्स्टिट्युशन अंडर जे प्रोविजन आसा स्पीकर सर, लॉ मिनिस्टर ऑफ लेवल ऑफ द हावस घालता, कित्याक हे बिल जावंक शकना स्पीकर सर। हांकां बिलाचेर जर डिस्कशन करपाक जाय आसलें न्ही जाल्यार डिमांड सुरू जावच्या पयलीं जेन्ना प्रायवेट रेजोल्युशन सोंपलें म्हणून तो नवो आहा म्हणटा ताजेर एकल्याक नाका तुमी। ना सर कशें उलयले ताका एकले सगळे हे जागे फाटल्यान लागता कितें बसून घेयात स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर। तो पळय उलयता, तो एक ज्युनियर मेंबर उलयता, आमी आयकूंक शकता। आतां 3 टाइम निवडून येयल्लो आमदारूय तो आतां तेजे बसून घे सर, उलयता सर, तेणे विचारल्याचे प्रश्नाचे उत्तर दिता, हांवें उलोवप न्ही सर। पोगो बिल विधानसभेच्या पटलाचेर हाडिनासतनाच ते असंविधानीक थारावपी मुख्यमंत्री आणि ताचे सरकार हे मूळ गोंयकारांच्या विरोधात आशिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्षांनी केला। या आरोपाक जाप दितना आमकां लेगीत गोंयकारांविशीं संवेदनशीलता आसा हे सिद्ध करपाचो मुख्यमंत्र्यान आटोकाट यत्न केलो। आयज खुबशे जाण जे भितर आसले सरकारान ते डेस्क बडयताले, आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिले की ते कितले एंटी गोवन आसा ते। आनी आमचे बिल जेन्ना ते एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा तेन्ना हांव तांकां सांगपाक सोदता की हेच तुमच्याच सरकाराचो एक कायदो आसा, तुमच्या सरकाराचो गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 जो आसा तो सगळ्या इंडियन नॅशनलांक लागना। भितर 5-6 क्लॉजीस आसा, भितर क्लियर कट बरयल्या, तुमी वाचपाक शकता। हांव परतो रिपीट करता, हे सरकारानूय वाचचो, लॉ मिनिस्टरानूय वाचचो, तेंच्याच लॉचो येतो गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 भितर 1961 ही डेट 28 डिसेंबर 1961 ही डेट मेन्शन केल्ली आसा आनी ते रायट सगळ्यांक मेळना। जर ते जावपाक शकता जाल्यार पोगो बिल कित्याक जावपाक शकना? जर भुमिपुत्र बिल 30 वर्सां जावपाक शकता जाल्यार पोगो बिल कित्याक जावपाक शकना? हे भरपूर क्वेश्चन आहा जे तेंच्यांनी आन्सर करपाक जाय। तांकां जर दिसात आयज ते जिखले म्हणून जाल्यार तांकां सांगपाक सोदता फुडलीं 5 वर्सां आसा, आमचो MLA भितर आसा, लिगल एक्सपर्ट आमच्या वांगडा आसा आनी इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आमच्या वांगडा आसा। इंडियन कॉन्स्टिट्युशन खंयसरूच म्हणना की तूं यो इल्लिगल, तूं घरा बांद, जमनी चोर, हांगा चोरयो कर, रेप कर, मर्डर कर म्हणून, पूण तें जाता। आनी ते म्हणटा आमचो सीएमान एक स्टेटमेंट दिले की हांगा पोगो करून फकाणां चलता नाजाल्यार टायमपास चलता म्हणून। हे टायमपास तुमकां लागून आसतलो पूण आमकां लागून नासतलो। हो पोगो बिल आसा हे गोंयच्या अस्तित्वाची लढाई आसा आनी ही लढाई आमी लढतले। मूळ गोंयकारांच्या हक्काचो मुद्दो घेवन पयलेच फावट वेंचणुकेत देविल्ल्या आर्जीचो जरी एकूच आमदार वेंचणुकेत वेंचून आयिल्लो आसलो तरी ह्या मुद्द्यावेल्यान सगळ्याच पक्षांच्या प्रस्थापितांची वोट बँक फोडपाक आर्जीक बेस बरें यश आयलां। देखून
सरकारान विधानसभेत पोगो बिल चर्चे खातीर हाडूंक ना होच मुद्दो धरून आरजी ह्याच मुद्द्याचे फुडें बरेच राजकारण करतले हें तितलेच खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.